एसटी आरक्षणाचो मुद्दो आनी आदिवासी भावांचो विकास ह्या प्रस्नाक आमचें प्राधान्य आसा। आरक्षणा विशीं मुखेलमंत्री दोतोर सावंत आनी पक्ष पातळेर पाठपुरवठो चालू आसा। आदिवासी इमारतीची निविदा फुडल्या 15 दिसांनी सुरू जातली। तातूंत कसलीच आडखळ ना म्हूण मंत्री रमेश तवडकार उलयला। RDX सुखा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। आमकां सगळ्यांक खबर आसा हय की एसटी कम्युनिटीच्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसा न्ही, हय त्यो फाटल्या अनेक वर्सां त्यो एकसंग नाशिल्ल्यो आनी त्यामुळे फाटल्या प्रेरणा दिसाच्या निमित्तान आमी सगळ्या संस्थांक एकठांय काडली आनी ट्रायबल कम्युनिटीचे जे इश्यूज आसा, समजा रिजर्वेशन इश्यू आसा, डेव्हलपमेंट इश्यू आसा, अन्य इश्यू संदर्भात सगळ्यांनी एकठांय घेवन काम करपाक जाय अशा प्रकारचो संकल्प घेवन 25 मे सगळ्या एका व्यासपीठाचेर आयले आनी त्यानंतर एक फ्युचर कोर्स आसा की म्हणजे डेव्हलपमेंटा संदर्भात ते सगळे डिस्कस करपा खातीर काल आमी एकठांय गेले। सो एसटीचें कितें डिस्कशन जालें? एसटी रिजर्वेशन तुमकां डिले जायत आसा? सो नाही पळय, एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री ह्या नात्यान तो विशय हांवें परत तो परसूव करप हें म्हजी जबाबदारी आसा आनी त्या संदर्भात आमी सातत्यान जो आसा तो विशय आसा परसूव करत आसा आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हाजे कडेन मेळत आसा की पार्टी म्हणून जे आसा आमचे दामू नायक आसा ताजे कडेन मेळत आसा, वरिश्ठांक मेळत आसा आनी त्या संदर्भात ज्यो गजाली आसा पेपर सबमिशन बाकी सगळें आसा ते सातत्यान करत आसा आनी त्या जे मेळपाचे दृश्टिकोनाचे खरें ते मेळपाकच जाय ते, पण त्याच प्रमाणे ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली आमी सातत्यान बसून जे गजाली तांचे कोण डिस्कस करप ते सातत्यान करत आसा। दिल्लीच्यान सर कितें येयला? कारण अमित शाह कडल्यान तुमकां मेसेज येवपाचें आसलें, अजून डिले जाता, कितें येयला थंयच्यान अजून पर्यंत? नाही, अजून येवंक ना, पण त्या संदर्भात जे काय पाठपुरावा करपाक जाय आनी मुख्यमंत्री करता, प्रदेश अध्यक्ष करता आनी हांवूय करता। काल तुमची मिटींग एक आक्रमक जालें अशें कळ्ळें की अल्टिमेटम दिला म्हणून तुमच्या एसटी लोकांक? आक्रमक कांयच नाही। उठा या संघटनेच्या अंतर्गत जी पहिले उठा म्हणजे कांय विशयां संदर्भात ते विशय कांय जाणांनी कंप्लेंट घातल्यो, कोर्टान आशिल्ले बाकी सगळे आसा ते सगळे विशय रिजॉल्व करून दिले की उठा या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान की प्रकाश वेळीप यांच्या नेतृत्वाखाला सगळ्यांनी एकसंग रावन काम करप हो निर्णय काढला। रिजर्वेशन मेळना जाल्यार तुमचे कितें स्टँड आसता? त्या विशयाचो जर तर तो विशय कितें आमी मेळटलेच म्हणून आमी अपेक्षीत नासा। सपोज मेळना जाल्यार तो पळय कशें आसा, त्या विशया संदर्भात जे आसा न्ही पळय सगळ्यांत प्रायोरिटी आसा न्ही, म्हणजे एज ए ट्रायबल मंत्री ह्या नात्यान आमची सगळ्यांची प्रायोरिटी की ट्रायबल लोकांचो डेव्हलपमेंट ही प्रायोरिटी आसा आनी तातूंत रिजर्वेशन एक विशय आसा, पण प्रायोरिटी आसा की विकास करपा खातीर जे मुद्दे फुडें व्हरपाक ते विशय फुडें व्हरतले। म्हणजे ह्या फुडले 15 दिसांनी केन्ना टेंडर जातलो, म्हणजे आनी ताका हर्डल कांयच उरलें ना, जाग्याचें सगळें क्लियर सगळे विशय सोंपले आसा। टेंडर फुडल्या 8-15 दिसांनी टेंडर जाता। खंय परवरीत जातलो? परवरी